प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचीं दोनूय वाचपां बरींशीं. पयलें वाचप इजेकिएल प्रवाद्यांतलें आनी दुसरें वाचप शुभ वर्तमान हे तोळयेचें. दोनूय उदका विशीं उलयतात. देखून आयज सेरमांव मातसो व्हडलो कोत्ता, सोंसून घेयात. उदक भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक गरजेचें आनी उदक आमकां जीव दिता. उदकांतल्यान आमकां जिवीत येता आनी ह्या पासत पवित्र सभेची शिकवण आतां लेटस्ट डॉक्युमेंट जो भायर सरलेलो आसा तो आक्वा फॉन्स विते म्हणजे वॉटर इज द सोर्स ऑफ लायफ. पाप साहेब जे आमकां शिकयता आतां एक न्यू डायकॅस्ट्री म्हणून काडलेली आसा, डायकॅस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ इंटग्रल ह्युमन डिवेलपमेंट. आमच्या मनीस जातीचे आख्खो आमचो डिवेलपमेंट जावंक उदारगत जावपाक हें मुखार काडपी हें खातें. जाल्यार तातूंतल्यान आमकां आयिल्लो डॉक्युमेंट आक्वा फॉन्स विते वॉटर इज द सोर्स ऑफ लायफ. जाल्यार हातूंत खेरीत भाशेन दोन म्हत्वाच्यो वस्तू. उदक जें आसा तें आमचे पासत मनशांक उजार करपाक. उदक जें आसा तें आमी वेगवेगळ्या आमच्या एक्टिविटीज ह्युमन एक्टिविटीज आसात. भोव करून आमचें एग्रीकल्चर आसा, इंडस्ट्री आसा, शेतकामत आसा आनी आमच्यो फॅक्टरी आसात, इंडस्ट्रीज, ताका वापर जाता. आनी ह्या उदका विशीं आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इजेकिएल प्रवाद्याचें. एक नदीची सुरवात ते दर्यान पावपासून ताची खबर करता. गेल्ल्या वर्साक आमचे सेंट जोझफ वाज कॉलेज हातूंत आमची बॉटनी डिपार्टमेंट आसा. आमची 9 जाण भुरगीं आनी तांचे बरोबर एकलो हांव तांचो गायड कसो. आमची रिवर साल जी आसा, रिवर साल म्हणटात ती लायफ लायन ऑफ सालसेट अशें म्हणटात. जाल्यार ताचे विशीं आमच्या ह्या भुरग्यांनी आपलें शिकप केलें. वेजिटेशन अलोंग द फ्रेश वॉटर रिवर साल. आनी हें शिकता आसतना खरेंच जें कितें आयज इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, एक सुरवात जाता नदीची. ही सुरवात पवित्र पुस्तकान देव मंदिरान जाल्ली आनी देव मंदिरांतल्यान सान भायर सरून ल्हवू हजार हात मेजून इजेकिएल प्रवाद्याक त्या दर्शनांतल्यान व्हेलो. म्हणटच पयले वॉटर सायंटिस्ट आहात ते पवित्र पुस्तकान आसात. कित्याक वॉटर सायंटिस्ट जातले जाल्यार हे भाशेन मेजचें पडटा, उदकांतल्यान चलचें पडटा, तें टेस्ट करचें पडटा, झाडां आनी हेर जनावरां व नुस्तीं हें सगळें शिकचें पडटा. जाल्यार सायंटिस्ट थंयसर आसले पयले वाचपान. जाल्यार आमची ही साल नदी आमी जेन्ना पळयताली, उड्यार म्हणटा थंयसर ती सुरू जाता. जायतीं आमची तरणाटीं आनी हेर जाणां थंयसर पिकनिकेक वेता. उडो म्हणटा ती जोर म्हणजे सुरवात ती रिवर साल आसा ताची. आनी मागीर ती देंवोन येता. मागीर वेर्ना नुवें त्या वाटेन तावन ती मुखार वेता आनी मागीर मडगांवां भितर सरता. आमच्या भुरग्यांनी जी स्टडी केली ती उड्यार थावन मडगांवां हाऱ्या बांदार पाव पासून, कित्याक थंय पासून हें उदक गोड उदक, स्वीट वॉटर वा फ्रेश वॉटर, मागीर दर्याचें उदक मिसळ जाता. भाव भयणीनो, आक्वा फॉन्स विते खेरीत भाशेन प्रदुशण जें जाता उदकाचें. कित्याक उदक जरी तर आमकां जिवीत दिता, हेंच उदक द सोर्स ऑफ लायफ जो आसा तो आमी आयज प्रदुशीत करीत आसात. आमच्या भुरग्यांनी हें आपल्या दोळ्यांनी पळयलें. जेन्ना ही स्टडी कोत्ताली, मडगांव पावता म्हणल्यार आमची रिवर साल म्हणटा ती प्रदुशीत जावपाक लागता. कित्याक मारगांव इज अ सिटी, थंयसर लोक बिल्डिंगांनी रावता, तेंचे जायते जी सेवेज आहा ती भायर सोदता, खंय वेतली. तेच भाशेन नावेली आसा. हांव ह्या गांवचेर आड उलोवपाक सोदना, पूण ही स्टडी आमच्या भुरग्यांनी केली. नावेली थावनूय बीन नसली जाता ती सिटी जाता. डिवेलपमेंट तांचीय व्हडलीं घरां आसात. व्हडलें डिवेलपमेंट म्हणल्यार आमकां चडशे जाणांक डिवेलपमेंट म्हणल्यार व्हडलीं बिल्डिंगां येवपाक जाय. आमचे जे आमदार मंत्री आसा तांकां पासून डिवेलपमेंट म्हणल्यार व्हडलीं बिल्डिंगां बांदपाक जाय. आनी त्या बिल्डिंगांतली सेवेज जी येता ती नदींत वेता. म्हणटच रिवर साल जी आसा ती नुवें पावता म्हणल्यार पासून बरी आसली आनी मागीर मडगांव पावता म्हणल्यार नुस्त्याचे बाजार जो आसा थंय पावता म्हणल्यार सगळी घाण गुट्टान आसा ती हे नदीन भितर सरता. नावेली पावता म्हणल्यार ते नदीचें दुर्दर्शनूच जाल्लें आसा. आनी ह्या पासत
River Sal has been listed in one of the most polluted rivers in Goa. म्हळ्यार भोव करून हो स्ट्रेच सगळें प्रदूशण केल्लें आसा. म्हणटच जरी तर आयज पयल्या वाचपान म्हणलां ते भाशेन शंबर हजारात मेजून जरी तर आमी वचत, पयलीं उदक इल्लें चोडटा आनी मागीर तें दर्याच्या उदकाक मेळटा आनी तें उदक गोड करता आनी शेकी अरबी समुद्रान वेता. आमची एरेबियन सी आसा तातूंत वेता. वाटेर येता आसतना जायते तरेचीं झाडां ह्या नदीचे देगेर आसात, तांकां जिवीत दिता. ह्या झाडांक खेरीत भाशेन ते खाऱ्या उदकान पावता म्हणल्यार मँग्रुव्स म्हणटात आनी थंयसर जायत्यांक जिवीत दिता. जायत्यांक म्हणल्यार नुस्तें वेगवेगळे तरेचें नर्सरी बॅड म्हणटा तेका, जाल्यार तांकां हें जिवीत दिता. तें नुस्तें मागीर आमी खातले आमकां मागीर बरें दिसता तिसऱ्यो काडपाक, मागीर शेलफीश, तशेंच कुल्ल्यो आनीक हेर नुस्त्यांचो जीव जो आसा तो थंय येवन पयलो जाता, ब्रिडींग ग्रावंड, आनी मागीर हें नुस्तें भायर सरतलें आनी तें मागीर आमी खातले. म्हणटच हें इतलें जिवीत ह्या वाटांचेर हे मँग्रुव्स जे आसात, तशेंच वयल्या बागान फ्रेश वॉटर आसा थंयसरूय फ्रेश वॉटर मँग्रुव म्हणलेले आसात, जे जरी तर तुमी मडगांवां गेल्यात, तो न्यू बायपास केला त्या वाटेन, जाल्यार मडगांव मार्केटान पावचे आदीं हो रस्तो आहा तो मदींतल्यान वेता. इट इज अ वेटलँड. दोनूय वाटेन जरी तर तुमी झाडां पळयत जाल्यार ती एकूच भाशेचीं आसात आनी ती पळयत जाल्यार मातशें सायंटिफीक नदर उजार करीत जाल्यार आमच्यान म्हणपाक जाता हें एक फॉरेस्ट आसलें. थिंगा आतां पाळशिरो म्हणलेलें झाड आसा, ताका पाळशिरो म्हणटा थंयचो लोक, सायंटिफिकली बॅरिंगटोनिया म्हणटा ताका. दोनूय वाटेन आसा तीं झाडां आनी थंयच्यान हो आमचो रस्तो शेतांतल्यान सावन वचून आतां ती नदी थंयच रिवर साल मोदेंच आसा. थंय आमकां रिवर साल दिश्टी पडटा. एक धाकटोसो सांको कसो आसा तुमी जर तर पळोवंक सोदतात जाल्यार नदीची एके भाशेन कुडके केल्ले दिसता. आनीक मातशें मुखार वचत जाल्यार आतां ह्या दिसांनी मडगांवतान बाणावले पासून हो वेस्टर्न बायपास म्हणटा तो बांदपाचो उरला. आतां तें काम जोरान सुरू जालां. एलिसांवां जालीं, निकाळ येयलो, दुसऱ्या दिसाक जोरान सुरू. माती भरलेली आमकां दिश्टी पडटा, आमकां सगल्यांक दिश्टी पडटा. दिश्टी पडना म्हूण कोणाक ना. पेपर आमी जायतीं जाणां वाचता आनी आमकां पेपराचेर दिश्टी पडटा हीं आमचीं भाव भयणां थंयसरलीं बोवाळ मारतात, बंद कर म्हणटात रोड ऑन द स्टिल्ड्स, वेस्टर्न बायपास ऑन द स्टिल्ड्स कोर म्हण ती बोवाळ मारतात. कित्याक हो उदकाचो फ्लो जो आसा तो आतां बंद जावपाचो आसा आनी उदक जेन्ना व्हांवचें ना तेन्ना तें थंयसर साठटलें, स्टॅग्नंट जातलें. आनी जें जिवीत दिवपाचें काम ही आमची नदी करता तीच नदी आमकां मरणाक पावयतली. भोव करून पावस येता तेन्ना थंयसर जी बुट्टी येतली ह्याच लोकांक माल पडटले. तोच लोक जो हें उदक प्रदुशीत करता तांकां कांयच पडलेलें ना. तांकां कडेन खबर पासून ना ही नदी आहा काय ना, ती वो आसा काय ना, ती पडलेलें पासून ना. जाल्यार हेंच उदक आनीक थोड्या तेंपान जेन्ना हे भाशेन उदकाचो व्हाळ बंद केलो, आडायलो, जाल्यार जें कितें मागीर निसणटोन येतलें तें तांकांच माल पडटलें. आर जाल्या काय आमच्या लोकांक. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता हो आर जाल्लो मनीस तो ते तळयेचे देगेर आसलो, बेतजाता म्हणटा ती, बरें नांवय बीन बेतजाता. जाल्यार थंयसर जिवीत मेळटालें. देवाचो दूत केन्ना केन्ना त्या तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें आनी उदक हालता तेन्ना जो कोण त्या उदकान देंवता कसलेय तरेची पिडा जायत जाल्यार ती बरी जाताली. काय बरें. त्या पासत थंयसर लूट आसली आनी ते लुटीन हो आरेन दल्लोलो मनीस जाका जेजून सांगलोलें चल उठ हातरून घे आनी चल, उदकान देंवनासतना जेजून ताका बरो केल्लो, तो जेजूक ओळखूंक पासून पावूंक ना. लूट कित्याक? जंय कितें मेळटा थंयसर आमी लूट बरी करता. आमकां सगल्यांक जाय हें मागप बरें म्हणल्यार आमकां पिडींतलीं बरीं कर म्हूण मागप बरें आनी ते सुवातेर वचपूय बरें, पूण फकत आमकां मेळटा थंयसर, आमचो फायदो आसा थंयसर आमी वेता आनी आमचो फायदो जाल्या उपरांत फाटल्यान आसा तें पाड घालता. हें मनशाचें पातक. आनी ह्या पातकाक आमकां खास्त मेळटलीच, कोणाच्यान ती आमकां आडावपाक जायना. फकत इतलेंच, आमी आजून पासून दोळे आसून कुड्डी जाल्लीं मनशां, आमी कान आसून भेरीं जाल्लीं मनशां,
आमकां हात पांय आसून आमी धरलेलीं मनशां, आमी धरल्यांत सगलीं. आमचें मनूय चलना आनी आमचें काळीजूय कांयच जायना. फकत आमचें इतलें चिंतप, फाल्यां कितें खातलो, फाल्यां आमचें खावपाचें जेवपाचें आसा, न्हेसपाचें आसा, तें खंय तावन येतलें. म्हाका काम ना जाल्यार कोण दितलो, जाचे लागीं दुडू पयशे आसात तो दितलो जाल्यार हांवें ताचो गुलाम जावपाक जाय. ते कितें म्हणटात तें ओगी रावन पळोवपाक जाय. हार जालोलीं मनशां आमी. कित्याक आमकां जाय, आनी आमकां जाय म्हणटा तेन्ना आमची ती उदक आनी आमची घाण गुट्टाण खंय वयता, ताचें कितें पाड जाता तें आमकां पडलेलें ना. देखून आयज ही रिवर साल जी आसा भाव भयणीनो, ताचें पाड जाल्लें आसा. ती परतून रिजुवेनेट करपाक प्रोग्राम्स चलतात. आनी हे प्रोग्राम्स जायते फावटी फकत वेबिनार जाले, टॉक जाले, उलोवप जालें, हांवूय गेलां उलोवपाक, जालें, तितल्यान सोंपता. ते नदी विशीं आमी उलयले, तातूंत आमी बोट घेवन गेले, मँग्रुव्स आसात तेय पळयले, ड्रेजींग चलता आतां सद्या रिवर सालान ड्रेजींग चलता. तें काडून जे मँग्रुव्स आसात तांच्या मुळा करून घातलेलें आसा. जें कितें बेकायदेशीर आसा तें थंयसर केल्लें दिसती पडटा. ऑथॉरिटी ना, ऑथॉरिटी आसा, पूण आर जाल्या, आमची ऑथॉरिटी आसा तांकां आर जाल्या, आमच्या सरकाराक आर जाल्या, आनी आर जावपाक घडये पयशे लायलेले आसात सगळे. कोण जाप काडपाक सोदिना. म्हणटच आर जाल्ल्या मनशांक जेजू बरो करता. जेजू त्या जाग्या वेलो न्हंय आसलो आनी जेजूक ते तळयेशी वचपाकूय गरज नासली, कित्याक ताका दुयेंस जावंक ना. पूण जेजू थंय वचून ताका जिवीत दिलें, आनी जिवीत दिल्या उपरांत तुका अशें कोणें सांगलेलें शेनवारा दिसा हातरूण घे आनी चल म्हूण? तो जेजू म्हण तांकां कळ्ळें तेन्ना ते जेजूचे फाटल्यान लागले जुदेव. आयजूय तसलें जाता. जेजू जे भाशेन चलोन गेलो ते भाशेन आमचे असले थोडे पिशे आसात ते वेतात. जायते जाण आसात, वॉटर एक्टिविस्ट आसात, पर्यावरण सांबाळया म्हणून बोवाळ मारपी आसात. बाणावले ह्याच गांवांत थंयसरलीं भाव भयणां कितलींच जाणां बाराबर सरून हो ग्रूप करून उठलेलीं आसात. ल्हान भुरगीं पासून तांचे बराबर आसात. तांकां कशे भाशेन थंडावचीं, तांकां कशे भाशेन बंद करचें हेय प्रयत्न चल्लेले आसात. म्हणटच बोवाळ मारपी, उलोवपी आनी ह्या उदकांतल्यान खरेंच जिवीत मेळटा. दॅट वॉटर इज सोर्स ऑफ लायफ. रिवर साल इज द लायफ लायन ऑफ सालसेट. हें जाणां जाल्लीं आनी खरेंच जियेतलीं थोडीं जाणां आसात. चड जाणां फकत तो एक स्लोगन घेवन आसात, रिवर साल इज अ लायफ लायन ऑफ सालसेट. शाश्टीकारां कडेन खबर पासून ना जायते जाणांक, फकत स्लोगन जाणात. आनी हो सोर्स ऑफ लायफ जो आसा तो सांबाळपाक कितें करपाक जाय, कोण करूंक सोदिना. तर भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां उलो मारतात नव्यान. पवित्र पुस्तक सायन्स शिकयना, तरी पूण आयची जी सायंटिफीक नॉलेज आमकां मेळटा ते नदीन भितर सरोन ही नदी कशे भाशेन हें सगळें सांबाळटा, जिवीत दिता आनी शेकी दर्यान भितर सरता, तेंच जाता हे रिवर सालान जाता. आमची रिवर जुवारी आसा ताकाय तशेंच जाता, मांदोवी आसा तशेंच जाता. आमच्या गोंयांत 11 असल्यो नदी आसात, तेच भाशेन जातात. एक कडेन सुरू जातात त्यो, चडश्यो आमच्या गोंयच्या भायर सुरू जातात, वो वेस्टर्न घाट्स आसात थंयसर सुरू जातात, आनी मागीर आमच्या गोंयांत येवन व्हांवतात आनी शेकी अरबी समुद्रान भितर सरतात. जिवीत दितात आख्ख्या गोंयांत. पूण ह्योच नदी जे आमकां जिवीत दितात ताचें आमी प्रदुशण करून सोडलेलें आसा. तातूंत आमी आमचो कचरो उडयल्लो आसा, तातूंत आमी आमचीं घरां भितर वयल्लीं आसा, एनक्रोचमेंट केल्ले आसात, आनी आमकां कांय पडना, कित्याक आमी आर जाल्लीं मनशां, धरलेलीं आसा आमी. तर आयज आमकां ही कृपा मागुया, आमचे दोळे उगड. आमची आर जाल्यार ती जेजून आमकां सांगूं, ओ ही आज्ञा दिवं, तुजें हातरूण घे आनी चल. आनी तेन्ना ही आमची आर पयस जातली. ह्यो आमच्यो नदयो आसात, जिवीत दितात, त्यो आमी सांबाळूंक पावतले. आनी अशें करूंक बाराबर मेळून, पाप साहेब करीत भाशेन उलो मारता, सॉलिडॅरिटी असल्या हितून आमी बाराबर येवन वावर करपाक जाय. हो वावर जो आसा तो बाराबर करता आसतना आमी एकामेकाकूय जिवीत दिता. तर हें जिवीत घेवंक जें कितें गरजेचें आसा, कायदे आसात आमच्या गोंयांत, पूण त्या कायद्यांकूय आतां आर जाल्ली आसा, जाल्यार त्या कायद्यांकूय आयज सांगपाक जाय, तुजें हातरूण घे, उठ आनी चल. कायदे सांबाळपी आनी ते इम्प्लिमेंट करपी आसा तांकांय आयज आमी सांगपाची गरज आसा, तुजें हातरूण घे, उठ आनी चल. तेन्ना भाव भयणीनो, आक्वा फॉन्स विते, वॉटर इज द सोर्स ऑफ लायफ.
उदक जिवीत दिवपी एक झोर हें आमच्या जिवितांत खरें जातलें. तर ह्याच आतां उदकाचे मिसळणेन जेजूचें रगत आमकां फावो जाता. तर ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन जेजूच्या जेवणान वांटो घेवया.